Git Gilya, page number 3, A5. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक म्हज्या भयणीनो आनी भावनो. तुमकांय देव कृपा दिवं फादर. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. खूब वायट आमचेर कोसळ्ळेलें आसा. सृश्टींत आमचेर मोड हाडलेलें आसा. त्या भायर कोवीड आसा. कोविडूय आतां अदीक वाडलेलें आसा कित्याक इलेक्ट्रिसिटी ना, वीज ना आनी ताका लागून जे कोण हॉस्पिटलांनी आसा तांकां ऑक्सिजन ना, सुस्कार घेवंक जायना. म्हणून ते भाशेन कितलेच हाल लोकांचे आनिकूय जालेले आसा. आमी सगळें पासत मागया हेच स्थितीन देवाचेर आमी अदीक भावार्थ आनी बोरवांसो दवरया कित्याक देव जावन आसा आमचो सोडवणदार. आनी आमी जिवी ओ मेली आमी सगळीं सर्वेस्पराची ते मनांत दवरया. आनी ह्या वेळार आमच्या ह्या मिसान वांटो घेतना तुमची सगळीं खाजगी इंतेसां आसात तीं आनी ह्या मिसाची इंतेसां आसात तीं मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना आमी पूर्ण शिकोवंक ना. ताका लागून दुसऱ्यांकूय आमी ओद्दुफ्रेन दिता. अशें आमचे बरोबर खूब पाटी जाल्लेलें आसा. पूण जें आमी उलोवंक सोदता तें सदांच आमी जेजू सवें उलयत तर तो आमकां मदत करतलो. हे भाशेन आमी जेजूच्या सांगाता सगळ्यो वस्तू करया आनी करूंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपुतेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे थंय देवूं येवं. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वाशीपणान मनांत सांबाळून आनी कोरण्यांनी पाळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें ताजे कडेन विचारलें, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाल केलो, जुआंवाचें. पावलू म्हणलें, जुआंवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें. पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी बावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्यान जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना
तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचे संदेश दिवंक लागली. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. म्हणया पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबोन वेता तशें तेंय उबोन वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटात, गितान गायात, नाचात, सर्वेस्पराक सदगितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्हासात. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापोय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक एक देव बिराडाक एक गोर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक जय जय. ख्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे यत्रेक. तोय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसला. सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक, सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. शिष्यांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय, वोपाऱ्यांनी न्हय, तूं सगळें जाणें म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवा थावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा आनी म्हजें सवें तुमी शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशेंच म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां कितें सांगलां आयज? ताणें सांगलां
की तो आमकां सगळें उगडापे सांगता, कित्याक तो आमकां सांगीत आयलोलो आसा. एक शिक्षक सुरवातेक जेन्ना तो भुरग्यांक शिकोवंक लागता तेन्ना तांकां सगळें समजना, पूण आनी एक पाट सांगूंक लागलें की ना, आनी शेवटी एक वरोस सोंपता म्हणटच तें सगळें तांकां कळटा. तेच भाशेन जेजून जो जिविताचो गूट कशे भाशेन आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक जाय तें ताणें तांकां उगडापे सांगलें, पूण तांकां तें सगळें समजोंक ना. आतां तो कितें म्हणटा, तुमकां आनिकूय सांगचें आसा तें तुमकां आतां समजोवचें ना, पूण मागीर तें तुमकां पवित्र आत्मो शिकयतलो. तेच भाशेन आमचें जिवीत सगल्यांचें आमकां खूब पाटी ल्हान आसतना सगळें कांय क्रिस्तांवांचें समजोंक ना, पूण जितले आमचे अणभव येतात ते आमी जेजूच्या वतीन कोत्ता तितले आमकां पवित्र आत्मो समजणी दिता आनी फुडलीं पावलां मारूंक तो आमकां म्हणून तूं मना उजवाडा येता. हे भाशेन भुरगीं आसतना आमी एके वतीन समजताले कोत्ताले, पूण आतां जितली आमची वाड जाता अणभवांतल्यान ताचेर मनन केल्या उपरांत तें सगळें जेजूक दिल्या उपरांत मागीर हे भाशेन आमची मनां म्हणून तूं आमी वाडोंक लागता. आनी आमी उलयता कोत्ता तें वेगळेंच जाता, खोलाय आसता तातूंत. तर पळयात, जेन्ना आपोलोन पयल्या वाचपान पळयता हांव एफिसाक वचोन खूब बरें शिकयलें, पूण ताचो बावतीज जुवांचोच आसलेलो म्हणून तितलेंच ताणें तांकां शिकयलें. पावलू गेलो आनी तांकां सांगलें ना, पवित्र आत्मो आमकां मेळोंक जाय, कित्याक जेजून आमकां तो बासायला, तो मेळ्ळो म्हणटच आमी अदीक जेजूच्या सांगाता जेजू आमचें सवें सगळें करूंक लागतलो. आनी हे भाशेन ताणें पत्करलें तें आमी तेच भाशेन पत्करया. आमी जाणो कशे भाशेन देव खंयच्याय वेळार आनी खंयच्याय काळार आमकां आपयता आनी एकवटान ताका रावंक तो आमकां घोटाय दिता. आयज आमचे सवें एक सांत जो फ्रांसाचो भुरगोच आसलेलो पास्काल म्हणून, ताणें आपलें जिवीत एका साद्यापणी सारलें. तो मेंढरां राखतालो 22 वर्सांचो पर्यंत आसतना, पूण ताचे मदें खूब भक्ती आसलेली. कसली भक्ती? पवित्र साक्रामेंताची आनी पवित्र मिसाची. हाचेर ताचो खरो विस्वास आसलेलो आनी तो जेजू थंयसर आसा म्हणून एकदम खोलपणी मानतालो. त्या काळार कितें जालें, प्रोटेस्टंट थंयसर उपजवले आनी प्रोटेस्टंट फ्रांसाक तांकां ह्युगनॉट म्हणटाले. म्हणटच ते सगळ्या क्रिस्तांवांक म्हणून तूं म्हणूंक लागले तुमी सारके ना आनी कॅथलिकांक. पूण आणेन सादो आसलेलो, कांय शिकोंक नासलेलो, पूण वरांच्या वरां जेजूच्या सांगाता सादतालो पवित्र साक्रामेंतान आनी मिसान. हे भाशेन देवान ताका इतली जाणवाय दिली की तांकां सोंपेपणी तांची मनां उजवाडा येतालो आनी तांची मनां जेजूचेर थिरायतालो. आनी खरो बावड जो कॅथलीक आसा तो तांकां शिकयतालो. तांकां तें आवडनासलेलें आनी ताका तें ताणें सगल्यांनी तांच्या पाद्रींनी, हे पळय प्रोटेस्टंट पाद्री आसलेले, ताणें सगळ्या लोकांक सांगलें हाका मारून उडोवया म्हणून, आनी हे भाशेन ताका मारून उडयलो. पूण मेलो तो खरो, पूण तो सांत जालो. कित्याक कॅथलीक धर्मा पासत तो भियेनासतना काळजीलदारपणी पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूचीं बरीं उतरां तांकां सांगतालो. पूण तांकां सगळें कांयनूय लेखतालो, कित्याक तांची मनां आजून फुडें वचोंक ना. ते भाशेन जाता. आनी जेजूनय आमकां सांगलां न्हय, खूब पाटी आमकां समजना म्हणून आमी कांयचे कांय कोत्ता, पूण जेन्ना आमकां समजून येता तेन्ना आमकां दूख भोगता की आमी ते भाशेन केलें म्हणून. भयणीन आनी भावनो, आयताय खूब वस्तू घडटात, आमकां त्यो समजना, पूण जितली आमी ह्यो सगल्यो हे सगळे अणभव आमी जेजूशीन धरतल्या तितली आमी सगळीं जाणां अदीक आनी अदीक देवाची जाणवायेन वाडटल्या आनी देव आमची वाट जावन आसा. जेजू सवे आमी फुडलीं पावलां मारूंक लागतल्या. हें घडच्याक सदांच रातची 5 मिनट जेजूच्या एकवटान न्हिदोंक वचात. सकाळीं उठ्ठना ताका एकवटून उठात, ताचे बरोबर आख्खो दीस सारतल्या आनी रातची मागीर सगळें आमचे अणभव ताचेर धरतल्या आनी तो आमकां रातीक घडून हाडटलो.
हे भाशेन आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां एकूच मिनूत आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत मनांत ओतम्यान सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा. जेजू सवें तें दवरया, भायर काडया. ताचे दवरले म्हणटच सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान जेजू जेजू म्हणीत राव सुस्कार काबार जायसर. आनी हे परी आमकां सुटका मेवतलीच. आनी जेजूची चिंतना भावना उदीक आमचे सवें दुसऱ्या सुस्कारान वाडोवंक लागतली. हे परी सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. आयज आमी ह्या सगळ्यां पासत हे मीस पेटयलेलें आसा. पयली डेथ एनिवर्सरी प्युरू आंड्रू रॉड्रिगीस. मागीर जल्माचो दीस सोमरोमता इनास मार्कीस. डोमिंगो डिसुजा आनी फामिलीचे सगळे ओतम्या पासून आमी मागया. आयज तिसरी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रांसीस आनी सँड्रा क्रुजाची. जे सगळे कोविडाक लागून मरण गेलेले आसा ते हे मीस पेटयलेले आसा फ्रांसीस क्रुजान. त्या भायर आयज आमी आनी 2 वर्सां काजाराची आयज आमचो भाव पियो सिल्वेस्ट्रा पेरेरा आनी मिल्ड्रेड पेरेरा ही सोमरोमतात. केदें व्हडलें बाग तांकां. इतलीं वर्सां काजाराची ह्या कोठान तांकां देवान दवरलेली आसा. तांचे उद्देशी ही जी जोडयो आयज एकोठान रावनात तांकांय गोठाय मेळूं. पूण आमी देवाक तांच्या काजारा पासत आर्गां दिवया आनी तांचे पासत आमी मागया देवान ताका राखची आनी सांबाळची म्हणून. आनी तांच्या घोराब्याक सगळें बरेंपण फावो करचें तांच्या भुरग्यांकूय. तर आमी सगळ्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. आनी आमी जाणू कशे भाशेन हे मोड जे आयिल्लेले आसा खूब हाल जालेले आसा. आनी त्या भायर कोविडूय आसा. तें सगळें आतां कालोवन आनिकूय खूब त्रास आमच्या लोकांक जातलेच. आमी सगळ्यां पासत मागया. सोरपोदीदारान काकलूच सारा देवा तुज्या आख्खे रचने तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबातान ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराना खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक तुजे सुरशी येता. सायबा वॅक्सीन भायर सरलेलें आसा पूण तूं आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. ताचो बरो परिणाम जावपाक तूं आमकां मदत कर. आमच्या सरकारान बोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परिजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Kidia Korinth
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सुरबेस्पोर मानून घेवं. प्रितीचे बापा, निश्कलंक बोलयेचो हो योद्न आमकां शुद्ध निर्मळ करून आनी आमच्या निर्लोभ्या ओतम्यांक सर्गीचे कृपेची घोटाय दिवं. या आमी मागता तुज्या पुतात जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचेंय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरबेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कल्याण सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवून जावन मरणांतलो तो आपल्या शिश्यांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पोदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सौल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सुरबेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. सुरबेस्पोराची नांवीं येता ताका जोय. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापान सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूक कर. ह्या दिसांनी कितलींची आमची भाव भयणां पोरसान ओनू पर्यंत, कितले पाद्री, कितल्यो माद्री सगळीं मेलिल्लीं आसा. त्या भायर ह्या संवसारांतलीं कितलीं जाणां मेलिल्लीं आसा. सायबा, तूं तांकां राख आनी सांबाळ. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारी देवाची माये सांगती चेपोती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदेदार बापा, सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमचो बापा सुगेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाचे सासना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक बोळे आनी आतां आमकां सगळ्या जाणांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचें सोबें आसूं. जेजूच्या एकोटान आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सुरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. 46. मागुया. कोणवळे बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां वीज नासल्याक आमकां खूब त्रास जाल्लो आसा आनी आमकां कनेक्शनूय बरें मेळोंक ना. तर तुमी मातशें समजून घेयात. पूण आमी तुमचे पासत हे मीस भिटरल्यान मागणी केल्लें आसा त्या दिसानूय तुमी मांडो घेयात. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सोबें आसूं. आनी सोर पुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. Keith Kyoya, page number 144, K11.